साश्टीकार हे कार्यावळीत तुमकां सगळ्याक येवकार आनी तुमी आमी काल साकून म्हणटा तशें आतां सद्या गोंयांत लोकसभेचे वातावरण आसा, लोकसभा निवडणुकीचें वातावरण आसा आनी एक तरेन हें वातावरण पेटिल्लें आसा आनी लोकां मदीं एक उचंबळाय आसा की अजुनूय बीजेपी आपलो कॅन्डिडेट कोण तो डिक्लेअर करना आनी काँग्रेसूय आपलो कॅन्डिडेट कोण डिक्लेअर करना आनी सगळे एक तरेचो एक गोंधळाचें वातावरण आसा आनी ह्या गोंधळाच्या वातावरणात जो मतदार आसा ताका कळना आपूण खंयच्यान वतलो तो आनी ह्याच हाजेर भितर ह्या सगळ्या हातूंत भितर भारतांत राहुल गांधीन जी न्याय यात्रा सुरू केल्या आनी ताजोच एक गोंयांतूय तशीच एक न्याय यात्रा करची असो एल्विस गोम्स हांणी काँग्रेसचे लिडर तांणी पयर अनाउन्समेंट केलो. आमचे भितर आसात एल्विस बाब, तुका येवकार हे हातूंत एल्विस बाब हे न्याय यात्रा हे तुवें जे अनाउन्स केला कितें? राहुल गांधी जे आमचे राष्ट्रीय लिडर आसा ताणें एक बरी येवजण फुडें हाडली की न्याय यात्रा काडची म्हणून. पयलीं ताणें भारत जोडो यात्रा काडली आनीक कन्याकुमारीच्यान ते काश्मीर पर्यंत पांय गेले. मागीर लोकांचो डिमांड आयलो की अशें सावथ टू नॉर्थ वचून ईस्ट टू वेस्ट कित्याक वचून आनी तातूंतल्यान ताणें आतां ही जी चालू आसा आतां सोंपतली मुंबय म्हाका दिसता 11 तारखेक ह्या म्हयन्याच्या 6700 किलोमिटर मिक्स म्हणजे चलून बसीन अशी तेणें ही यात्रा चालू आसा. ती न्याया खातीर. ह्या देशांत न्याय ना हें सामकें सिद्ध जाल्लें आसा. न्याय कोणाक? जे गरिबांतले गरीब लोक आसा ह्या देशांत तांकां न्याय म्हणटा तो मेळना. कसलो न्याय? सामाजीक न्याय आनी कसलो न्याय? आर्थीक न्याय. जो लाभ तांकां येवपाक जाय मेळपाक जाय तो मेळना. सामाजीक न्याय मेळना. म्हणून लोकां मदीं एक जागृताय पसरची म्हणून ह्या दृश्टिकोनांतल्यान ताणें ती न्याय यात्रा काडल्या. आमकां कांय काँग्रेसचे जे फुडारी आसा, वळखर आसा, जायते समर्थक आसा, वेलविशर आसा तांकां दिसलें की न्याय यात्रा चलता ताचो प्रभाव हांगा गोंयांत तरी कांय दिसना. ताच्या पयलीं अशेंच जाल्लें. भारत जोडो यात्रा जी जाली ती अशीच जाली. आमकां दिसलें की न्याय गोंयानूय बी ना. खंयच्या क्षेत्रांत न्याय आसा? तुमी सांगा म्हाका खंयच्या क्षेत्रांत न्याय आज गोंया भितर आसा? लोक चळवळ करता वयता थंय. आतां पळय बोमा आतां हे लोक काल सुद्दां रस्त्यार आयले. कितें? थंय ते म्हणटा आमच्या देवळांतल्यान आमची देवळां मोडून आमची घरां मोडून तुमी रस्तो कित्याक व्हरता? ऑल्टरनेटीव आसा पण तो कित्याक काडिना? मागीर थंय अशें सगळे कडेन पयले जाल्यार लोक चळवळ तांच्या जाग्याचेर हडप करपाचें जें काम चलता मोठ्या प्रमाणात आनी जाका लागून लँड फ्रॉड्स आमी म्हणटा ते सगळे कडेन जागे लोकांचे हडप जाता. न्याय ना. खंयी न्याय मागपाक गेलो जाल्यार बारीक मनशाक न्याय ना. फिल्म सिटी काणकोण थंय हांव गेल्लो, पयलीं गेल्लो जाल्यार विचारा थंय ते एक्टिविस्ट आसा तांकां मेळून तो आख्खो पठार हांवें सर्वे करून पळयलो. कित्याक इतले बऱ्या त्या काणकोणकारांच्या जाग्यार तुमी फिल्म सिटी हाडटा आनी आज पर्यंत गोंय सरकारान जे प्रोजेक्ट हाडल्या ते गोंयकारांच्या हिताक लागून कसलोच प्रोजेक्ट गोंयांत येवना. म्हणून सगळ्यांक न्याय मेळचो आनी ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आमकां दिसलें की गोंयकारां भितर न्याय जावपाक जाय म्हणून जागृताय जावची. आनी काँग्रेस पार्टी इज द ओन्ली पार्टी की सामाजीक न्याय आर्थीक न्याय लोकांक गरिबांतल्या गरीब लोकांक दिवंक शकता. पूण म्हाका हें दिसता की तुमचो विचार बरो आसा आनी गोंयांत तशी परिस्थिती ही खरी. पूण हो जर अनाउन्समेंट करपाक जाय तुमचे प्रदेश काँग्रेस कमिटीचो अध्यक्ष आसा किंवा जाका तुमच्या पयलींचो अध्यक्ष आसा ताका एलिवेट करून हाजेर व्हेला आमच्या सेंट्रल कमिटीचेर व्हेला ताणें करपाचें. तूं कित्याक करता? म्हाका एकच हें आसा की तुमचे भितर कितें पॅरलल हें चालू आसा. एक एसोसिएशन पुनीत पाटलाचें एक एसोसिएशन. ना पॅरलल कांय ना. काँग्रेस हो हेजो फुटप्रिंट आख्ख्या गोंया भितर आसा, आख्ख्या देशान आसा. काँग्रेस पक्ष जो आसा तो आमी इतिहासान शिकूनच आयले की फ्रिडम मुवमेंट जो ह्या भारताक मेळून दिलो तो ह्या काँग्रेस पक्षान. आनी आयडियोलॉजिकली पळयलें जाल्यार आफ्टर इंडिपेंडन्स इवन कॉन्स्टिट्यूशन जे बसयलें ऑफकोर्स अंडर द लिडरशीप ऑफ बाबासाहेब आंबेडकर ह्या कॉन्स्टिट्यूशना भितर सगळ्या एकठांय घेवन हो देश फुडें वचचो ह्या फुडाराक अशें जे तांचें धोरण आसलें तें धोरण सगळ्या पर्यंत पावपाक जाय. काँग्रेस पक्ष म्हणल्यार कितें? काँग्रेस पक्ष म्हणल्यार ते वर्कर. हांव म्हाका जर विचारीत आय गिव फर्स्ट इम्पॉर्टन्स टू द लिस्ट अमंग द वर्कर्स ऑफ काँग्रेस, वेल विशर्स. आतां पळय काँग्रेस इज अफ्लिक्टेड बाय डिजीज कॉल्ड डिफेक्शन. सगळ्यांक खबर आसा. इतिहास जर काडून पळयलो जाल्यार मोगो पक्षांतल्यान जेन्ना काँग्रेस पक्षा कडेन हातांत सत्ता आयली तेन्नाच्यान जर पयलीं डिफेक्शन केन्ना जालें, पीडीएफ सरकार म्हणून जालो, कोणें उडयलो हें आमच्या मुखार आसा. हे आतांचे पिळगेक एक वेळा खबर आसचें ना पण ताणें तें वाचूंक जाय. सक्सेसिव्ह डिफेक्शन 1999 डिफेक्शन जालें, मोठ्या प्रमाणात डिफेक्शन जालें, सत्ता आयिल्लें सरकार उडयलें
पयलेच खेपेक बीजेपीक पावर मारपाक चान्स पडलो तेन्ना. सो अशें पयलें जाल्यार गेल्ले असेंब्लीनय डिफेक्शन जाली 10 आनी ह्या असेंब्लीनी आतां ह्या असेंब्ली चालू असेंब्लीन 8. अशें डिफेक्शन जावन सुद्दां लोकां भितर काँग्रेस ही आयडियोलॉजी आनी ही एक आयडिया ही अजून रोंबून आसा भितर, रोंबिल्ली आसा. ती तशी सोंपेपणी काडपाक जायना, कित्याक ती सगळ्यांकच घेवन वता न्ही काँग्रेस. हितून भितर लिस्ट अमंग द वर्कर्स जेन्ना फुडें येता आनी कितें तरी करया, लोकां भितर आमी जागृताय हाडया. कित्याक सी इट इज नॉट सेंट्रलायज इन पणजी एलोन. गांवांनी कोणशांनी सगळे कडेन काँग्रेसची जागृताय जावची ह्या दृश्टीकोनांतल्यान आमी हें चिंतलें. लिडरशीप आसा काय ना हो प्रश्न उरना, हो वर्करांचो प्रश्न. हो वर्कर येता फुडें, सगळे वेल विशर येतात आनी हे घेवन वता. तितून कितें आसा, इट इज अ प्रो पार्टी एक्टिविटी. तातूंत दुबावच ना. जो सारको स्ट्रेट पॉइंट क्वेश्चन करता ह्या वर्कर्सांक तुमी चॅनलायज करपाक जाय. ते चॅनलायज करपाक तुमचे आतां जे प्रदेश कमिटी काँग्रेस कमिटी आसा ते खंय फुडें पडल्यात. एक टाइम आसता की तूं कितें जरी डिस्कस टेबलार करूंक शकता आनी मॅक्सिमम स्पेस जी आसा ती टेबलार डिस्कस करपाक जाता. आमी कशी भासाभास करता तशी दिवपाक जाय. टेबलच जर तुका ना आनी टेबलार कोणच आपयना जाल्यार मागीर ऑटोमॅटीक कित्याक संख्या आसा न्ही, काँग्रेसचें बळ आसा. तें बळ जेन्ना हें जाता उमेदीन भरता आनी तें व्यक्त करपाक मेळना तें बळच डिसायड करता आपूण फुडें वतलो म्हणून. तातूंतलो प्रकार म्हणपाक हांवें करूंक ना. आमी आय एम नॉट अ सिंगल पार्टी लिडरशीप अशें आय डोंट बिलीव. सिंगल पर्सन लिडरशीप अशें कांय ना. आमचे भितर एक 25-30 लोक एकठांय जाले आनी आमकां दिसलें की कितें तरी करपाक जाय. मरे आतां बाबडो तूं असो इतलो त्रास घेवन न्याया खातीर झुजता आनी आमच्या गोंयान आमच्या प्रदेशान हाचो परिणाम जावपाक नाका, हाचो प्रभाव लोकां पर्यंत पावपाक नाका. ही न्याय कितें न्ही, न्याय लोकांक जाय, गोंयान तरी जाय. पळय 60 वर्सां भितर गोंय सकयलें ह्या लोकांनी. 60च वर्सां लागली तांकां. 500 वर्सां पुर्तुगीज राज करून गेले. कांय व्हडलेंसो हें जावना. पण 60 वर्सां भितर जे आमचे म्हणजे बरो गोंयकारांक फुडार जाय आशिल्लो गोंयकारपण हें सगळें 60च वर्सांनी सकयलें. हें खंय तरी बंद करपाक जाय. क्वेश्चन डॉज करता डॉज परिणाम हांव तुका हे अमित पाटकार करपाक शकना म्हणटा तुका. दिस इज माय स्ट्रेट क्वेश्चन. ताणें जॉईन जावचें आमी कोणाक आडोवंक ना. आमी सगळ्या वर्करांक कॉल दिल्लो आसा आनी आतां परत दितले की सगळ्यांनी जॉईन जावचें. हातूंत लिडरशीप म्हणून कोण ना, फक्त कोणी तरी एक 4-5 जाण मेळून कॉल दिता करया मरे करया चल. कितें आख्या राज्याचो प्रश्न आसा हो. सगळे कडेन कोणशांनी लोकांनी आमी जेन्ना थाव काडलो तेन्ना लोकांक दिसा करचें. न्याय थंय यात्रा चलता जाल्यार ताचो एक रिफ्लेक्शन म्हणून एक ल्हानसो हारसो घेवन तो न्याय कितें चलता तो हांगाय दाखोवचो लोकांक. ह्याच हेतून आमी तें केलां. तितून कोण आसा कोण ना तो प्रश्न उरना. एवरीबडी इज देयर. एल्विस कोम्स इज ऑन फोरफ्रंट. ही जर न्याय यात्रा म्हणजे तुका कित्याक लागून एल्विस कोम्साची जे हे आशिल्लें एस्पिरेटर येता लोकसभा इलेक्शन आसा ते कन्सिडर करूंक ना म्हणून काय कन्सिडरेशन जितली मेळपाक जाय तितली मेळना म्हणून. काँग्रेसची उर्बा जी आसा ती निवपाक जायना. तितून कितें ना कितें फ्युअल घालून तेल घालून ती अशी पणटी जी आसा ती पेटोवन दवरूंकूच जाय. ह्या हेतूनच हें आमी केलां. एल्विस कोम्स फाल्यां निवडणुकीन आसतलो काय ना हो हांगा प्रश्न येना. हो आमच्या आख्या पार्टीचो प्रश्न, काँग्रेस पक्षाचो प्रश्न. एका बाजून आमी कोणा कडेन झुजता. आमी फॉर्मिडेबल एक ओपोनंट आमचो. बेश्टो ताका असो किरकोळ आसा न्ही तें कोण रे हो अशातलो न्ही. म्हणून ताचे खातीर आमी जेन्ना एक फॉर्मिडेबल ओपोनंटा मुखार आसता तेन्ना आमी अशें मजबूती आमची स्ट्रॉंग करपाक जाय. आतां वेळ खंय आसा, वेळ कमी आसा. म्हणून ही जागृताय गांवांनी पावची की काँग्रेसच तुमकां न्याय दिवंक शकता वा. 12 वर्सां सत्तेर आसा भाजप हांगा, 10 वर्सां सेंट्रलाक सत्तेर आसा. अच्छे दिन येवंक ना. खरे रियल अच्छे दिन हाडपाक काँग्रेसी फाटल्यान लोकांनी उबे रावचे. ह्या हेतूनच आमी फुडें वता आनी कांय ना. तितून दुसरो कसलोच हेतू ना. एल्विस कोम्स इज सेकंडरी. पार्टी आमी मुखार दवरता. एल्विस कोम्स म्हणटा जाणी कोणें म्हणपाक जाय तें म्हणलें दिसना ते रस्त्यार येयले दिसना. सो कितें आतां एक गोंयांत काँग्रेस म्हणटा तूं म्हणटा हे आसा ते आमचे तुजे कडेन वर्कर्स आसा तुजे कडेन वोटर्स आसात. इवन लोकांक जाय की दुसरो पर्याय कोण आसा म्हणल्यार बीजेपी नाका लोकांक. तुवें पळयलें आसतलें तुवें मायनींग बेल्टा भोंवला. हांव मायनींग बेल्टांतल्यान लागींतलो हातूंतलो थंय सामकें राग इतलो आसा. पूण तांचे कडेन एक सामको असो एक पर्याय तांकां हो हे साका मारल्यार हे असो ना आनी तो काँग्रेस करून दिवपाक शकले ना. हे मान्य जाता न्हू. तुमीच म्हाका दिसता जबाब दिलो ह्या प्रश्नाचो.
काँग्रेस आतापर्यंत करूंक शकले ना अशें लोकां भितरचे एक भावना निर्माण जाल्ली आसा ती संपुश्टान हाडपाक ती चेंज करपाक आमी फुडें सरले. प्रिसायसली हें कारण की लोकां भितर एक खात्री येवपाक जाय. हांवें आतांच सांगलां खात्री म्हणल्यार कितें, जे मनीस आसा हे काँग्रेसीन मनीस आसा ते खात्रीचे बाबा, कित्याक देवाचेर सुद्दां सोपूत दिवन आमचे कडल्यान मनीस गेल्ले आसा. अशें जावं नये. पयलीं सी दीस हर्डल हॅज टू बी ओवरकम. हे आमी जेन्ना लोकां मदीं वयता तेन्ना लोक आमचेर एक विश्वास दवरता इतलें हांव सांगूंक शकता. स्वता बद्दल कोणी सांगू नये, पूण आमी जेन्ना लोकां मदीं खुबशे अशे एकठांय जावन वता तेन्ना लोक खात्री दवरता हे मनीस कितें तरी खात्रेचे. कित्याक गोंया भितर दुसरो पर्याय ना. न्याय जाय, सामाजीक न्याय जाय, आर्थीक न्याय जाय जाल्यार हे काँग्रेस कडेन पळोवचें पडटलें. पूण काँग्रेसा भितर ती कॅपॅसिटी आसपाक जाय न्ही. म्हणून इतलेंच तें आनी कांय ना. तुका एखादी याद आसतली तूं जेन्ना कापाक आशिल्लो आनी तूं सोडटात अशें एक हें जालें तेन्ना हांव तुजे कडेन हांवें तुका फोन केलो. तुका हांवें सांगिल्लें की गोंयांत जर पर्याय दितले जाल्यार फकत एक काँग्रेसूच दिवपाक शकता म्हणून. कित्याक तुवें मानलें पयर तुवें एक इंटरव्यू दिता तुवें डायरेक्टली सांगलां म्हणल्यार हे म्हणजे बीजेपी को हटाव म्हणटे धरून हे काय ना सगळ्या मुखार कोण वतलो हो मुद्दो आसा. हे जर मुद्दो पळयलो जाल्यार आतां जर सगळे काल हांगा ह्या खातीर आमचे राजाराव ग्रासेस जे पॉलिटिकल कॉमेंटेटर आनी राजाराव ग्रासेस हो काय असो काँग्रेसीचो सामको भक्त न्ही. ऑन द कॉन्ट्ररी ही इज अ बीग क्रिटीक ऑफ काँग्रेस. सो इवन तो म्हणटा ताचे पयलींचे आशिल्लें की आय वील वोट लेसर इवील दॅट्स वाय आय एम सपोर्टिंग बीजेपी म्हणटा. इतले ह्या लेवलचो काल ताणें हें केलां की बीजेपी फुडयतलो आनी बीजेपी फुडोवपाक जाय जाल्यार एक काँग्रेसीच आसा. पूण तो काँग्रेसीक म्हणटा तो हे कितें सादिना सारको जो आसा तो आमचो नॉन परफॉर्मर आनी इतलो जाणटो आसा तोच मुखार कित्याक येता. काँग्रेसी कडेन दुसरे पर्याय ना काय म्हणटा तो. यंग भुरगे ना. यंग भुरगे मीन्स यंग लिडर एज वायज जर सादिनाक कंपेर केल्यार ना काय म्हणटा. आसा एक्झॅक्टली दीस इज द पॉयंट. आसा गांवांनी लिडर आसा. आनी हांवें हालींच एका मुलाखतीन म्हटलां तें की आमी आमचे ओन लिडर्स प्रोड्यूस करपाक जाय. आनी लोक आसा, यंग तरुण आसा, बायलां आसा, खुबशीं बायलां आसा. खरेंच सांगता तुमकां हांव म्हज्या संपर्कान कितलींशीं बायलां म्हाका मेळटा जेंचे भितर लिडरशीप आसा. मिनिमम जर एक एमावंट ऑफ लिडरशीप जर दिसली की फुलोवपाक व्हडलो वेळ लागचो ना अशें ना. ते आमचे भितर एक क्षमता आसपाक जाय ते लिडर्स वयर काडपाक आनी तेन्नाच सगळें मजबूत जावन येतलें. आनी खरेंच तुमकां हांव आश्वासन दितां की ज्या दिसाक आमी हो मुवमेंट करून सगळे कडेन भोंवतले, आतां बायलांचो वर्ग फुडें हाडटले, ओबीसीज, एससीज, एसटीज जांचेर सामाजीक तांकां न्याय अजून मेळोंक ना इतलीं वर्सां तांकां फुडें हाडटले तेन्ना आनी परत एकदां काँग्रेसची मजबूती जातली. हांगा तुमी सांगता ते भशेन नांवां घेवपाची गरज ना. कोण सारदीन आनी कोण आनी आसा काय ना तें हांगा इतलेंच. पक्ष आसा तेच स्थितीन आसा. आयडियोलॉजी तशीच आसा, आयडिया तीच आसा. लोक आयले गेले, कितलेशे लोक आयले फायदो घेवन गेले. इट डजंट मेक अ डिफरन्स. एल्वीस गोमत आसलो काय ना आसलो इट शुड नॉट मेक अ डिफरन्स. फक्त काँग्रेस फुडें व्हरपाचे सारके वफादार इंटिग्रिटी आशिल्ले लोक जेन्ना आसतले तेन्ना सगळ्या बरें जातलें. गोंयकारांकूय बऱ्याक पडटलें. गोंयकार पण म्हणटा ते आमी सांबाळूंक शकतले. तेच बघा तुझे बायलाचो प्रश्न काढला हे काढला मुद्दो काढला म्हणून तुम्ही करता का आमचे बीजेपीन एक आनी सामकें सेंट्रल लिडरशिपी कडल्यान एक तांकां मॅसेज पावला की तुमी बायलांक साऊथ गोवा कित्याक कॅन्डिडेट कित्याक कन्सिडर करना. आनी हे केन्ना केलां की आनी 2 दिसांनी आमचो बायलांचो दीस वर्ल्ड वुमन्स डे जावपाचो आसा तो त्या फाटभुंयेचेर हे केलो अनाउन्समेंट केला. आनीक दुसरें म्हणटा तें एक वटच्यान बीजेपी हो जेन्ना मुद्दो हाडटा तेन्ना कावंटर करपा खातीर काँग्रेसीन कितें तरी करपाक जाय. काँग्रेसीन हाजेर प्रतिक्रिया सुद्दां उक्तायली ना. कितें बीजेपीचे आसा बायलांचो मोग तांकां कितें अजिबात ना. तांची जी कल्चरली पयली जाल्यार बीजेपीचे जे धोरणां आसा ती एंटी बॅकवर्ड, एंटी वुमन, एंटी हे सगळे आसात तेंचे. हे जे कालचे कितें तांणी अनाउन्समेंट केला ते जांकां समजता तांकां समजता पळय. आतां कितें आहा गोवा इज अ व्हेरी स्मॉल स्टेट आनी आज भाजपान कोण आसा दे आर फूल ऑफ एक्स काँग्रेसमॅन. भाजपान खरें म्हणजे आपलो जो किल्लो आसा तो पोरोस करून दवरला. आज पयलींची सारकी ती भाजप उरोवंक ना. आनी हांव सांगना
हे तांचे सारखे कठोर जे कार्यकर्ते आसात तेच सांगतात कित्याक ज्या पद्दतीन ताणें पळय इम्पोर्ट केले लोकांक तातूंतल्यान खुबश्यो तेंच्योच बातम्यो फुटता. म्हाका म्हायती आसा ते भशेन बायलांचो उल्लेख करपाचो एकच कारण बायलांच्या मोगान ना म्हणून आतां वर्ल्ड वुमन्स डे लागीं आयला म्हणून तांचे भितर जी आतां चुरस स्टार्ट जाला म्हणजे तांचे भितर खुबशे टाणाटाण जाला कॅन्डिडेटा बद्दल आनीक ते एटेन्शन डायवर्ट जावचें त्या लोकांचें एटेन्शन डायवर्ट जावचें म्हणून ताणें तो उल्लेख केलें जाल्यार वेल एंड गूड. हांव म्हणिना ते करतले म्हणून पूण केलें जाल्यार वेल एंड गूड. पळोवया बायलांक न्याय दिवपी खरें म्हणजे काँग्रेस पक्ष. राजीव गांधी तेन्नाच्या प्रधानमंत्र्यान पयलीच येवजण हाडली की पंचायत राज्यान म्युन्सिपाल्टी राज्यान 33% आरक्षण बायलांक दिवचें. हें कोणें हाडलें? सो काँग्रेसीन हाडलें आनी चालीकय लायलें. आज जर इतले तुमकां बायलो दिसता हांगा मडगांव म्युन्सिपाल्टीन इतल्यो बायलो दिसता खंयच्याय पंचायतीन 33% बायलो दिसता तर ताका लागून तितलेंच न्ही फुडें इवन राखीव दवरचे सरपंच पोस्ट उपसरपंच पोस्ट चेअरपर्सन पोस्ट हे सुद्दां ते धोरण काँग्रेसीनच हाडलें. सो बायलांचो मोग जर खरोच आसा जाल्यार तो काँग्रेस पक्षाकच आसा आनी काँग्रेस पक्ष जेंडर इक्वॉलिटी जी आसा तातूंत बिलिव्स इन दॅट. कोणी फाटीं उरचे न्हू खंयचोच वर्ग समाजाचो फाटीं उरचो न्हू. सगळ्यांक घेवन फुडें वयचें सगळ्यांक बरें एड्युकेशन मेळचें सगळ्यांची भलायकी बरे भशेन सांबाळची. ही धोरणां जी आसा सगळ्यांक लायट मेळची उदक मेळचें बरे रस्ते मेळचे एक्सिडेंट जावचे न्हू सगळें हें काँग्रेसच फुडें व्हरूंक शकता. हें तुमी जे सांगता की बायलांचो उल्लेख केला की तांकां सीट दितले बीजेपी आय डोंट बिलीव. लेट टायम कम वी वील सी. म्हजो प्रश्न आहे एल्विस गोम्स सांगता कितें हे आतां हाजे बीजेपीन कितें केलें आसता ते कॉमेंट एल्विस गोम्स करता. एल्विस गोम्स ऑल्सो इज काँग्रेस. म्हणजे वुमन्स विंग आसा दिना नायक ती म्हणून आता गिना नायकान कित्याक सांगू ना काय सांगतली काय केन्ना आय डोंट नो अबाउट दॅट. म्हाका कोणी वाटेरूय मेळ्यार विचारता तुमचे सारके हांगा बसले जाल्यार विचारता पीपल आस्क मी. जेन्ना लोक विचारता आय डू गिव माय रिस्पॉन्स. सो व्हेन आय गिव माय रिस्पॉन्स आय एम ऑल्सो काँग्रेस. whoever is a Congress worker also is Congress. So don't think की लिडरानच दिवपाक जाय महिला अध्यक्षानच दिवपाक जाय. what I say also matters. हांव सांगता ऑर्डिनेशन जे आसता जाय ते आसा काय ना म्हणल्यार फकत एग्जांपल दिता. पयर एक व्हडलो बोवाळ जालो कतार एअरवेज ताणी डिक्लेअर केल्या फ्रॉम 20 जुनाक साकून दे विल शिफ्ट देयर दाबोली बेस टू मोपा and that was a सामको ह्यूज बोवाळ जालो आनी तो सगळे आनी घेतलो. ताचे भितर तुवें एक बायक दिली तातूंत सांगला तुवें हे की हो आतांच न्ही हो पयलीं साकून जेन्ना एअर इंडियाचे गेटवेकाचे डायवर्ट जाले थंयच्यान हो स्टार्ट जाल्लो आनी इट्स बिकॉज ऑफ सम हो तांकां विमानतळ बंद जाता. ताजे फाटल्यान तुमचो जो प्रदेश अध्यक्ष आसा अमित पाटकर ताणें स्टेटमेंट काडलो. ताणें स्टेटमेंट हें केलो की तो ताणें सांगलो की ताणें तो मॉर्निंगान ताजे पयलीं 2 दिसां पयलीं ताजे 1 दीस पयलीं तें सांगिल्लें की हाचे सेंट्रला कडल्यान हाचे दबाव येता म्हणून. ते हातूंत की प्रधानमंत्र्यान हांगा दोहा भेट दिली. ताजे 2 दिसां फाटल्यान कतार एअरवेज हॅज डिसायडेड टू विथड्रॉ फ्रॉम दाबोली. तुवें म्हणलां की कतार एअरवेजाक वचपाक नाकाशिल्लें स्टील दे वर फोर्स टू गो. ह्या सगळ्या जातकीर त्याच दिसा हांगा मडगांवां प्रेस कॉन्फरन्स जाता तातूंत तुमचो एस्पिरंट कॅन्डिडेट ऑफ लोकसभा आनी सद्याचो जो खासदार आसा फ्रांसीस बापसागे तो सांगता मोपा हांवें हाडिल्लो. मोपा म्हाका लागून हाडिल्लो आनी ह्यो ज्यो हे वतात ते आमचे कंपनीज ज्यो एअरवेज शिफ्ट जातात इट्स ओन्ली बिकॉज मॉर्निंग तांकां तो स्लॉट मेळना. तो स्लॉट तांकां थंय मेळटा म्हूण ते वतात. हातूंत कांयच बरोबर जरूर काय दिसतालो की तोच प्रमोद सावंताचे स्पोक्स पर्सन काय दिसतालो पळोवपाक बीजेपीचो फॅक्टरीन ताणें हे दिलें. सो ओवरऑल जर पळयल्यार अध्यक्ष एक उलयता तूं दुसरें उलयता तुजो खासदार तिसरें उलयता. सो दॅट कोऑर्डिनेशन जें आसपाक जाय आशिल्लें तें नाकांतात. हांव उलयलां तुमी 30 जून 2023 काडा आर्कायव्स काडा तुमचे पळया तुमचे सुद्दां हेणी पब्लीश केल्ले. वास्को बसून हांवें सांगलें 2023 30 जून की एक मोठे एक कन्स्पिरसी चल्ल्या एक षडयंत्र चलयलां ह्या सरकारान की GMR जो एअरपोर्ट प्रायवेटवालो चलयता मोपा ताचे प्रॉफीट फास्ट वाडचें आनी ताका लागून कॉम्प्रोमायज कोणाक
चेक करपाचो दाबोली एअरपोर्टाचेर. दाबोली एअरपोर्ट कोणाच्या हातान आसा? एअरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया, गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाची एक संस्था. लॉसांनी गेल्यार चलता, प्रॉफिटांनी गेल्यार चलता, काम कमी जाल्यार फाल्यां ते ऑफिसराक तांकां खंय तरी ट्रान्सफर मारतले. हांवें तेन्ना क्लियर सांगलें की हें जें चल्लां ते एअरपोर्ट हे बंद उडोवपाचे मार्गार आसा म्हणून. हे जरी सांगता एअरपोर्ट उरतलो ना, मागीर रोखडीच एक प्रतिक्रिया आयली बीजेपीचे फुडारी आनी लोकल मिनिस्टर थंयचो. ते म्हणपाक लागले हांव लोकांच्या मनात भंय घालता म्हणून. दिस इज अ इयर बॅक. वॉट आय हॅड सेड देन केम ट्रू. रोखडीच फ्लायट आमच्यान गेटवे फ्लायट जो सेक्टर आशिल्लो तो कोणाक बऱ्या पडटालो? आमच्या ह्या वाठारांतले लोकांक. हांव एकदां गेला ऑगस्टान. 85 to 90% जे लोक असले त्या हितून दे वर ऑल फ्रॉम दिस एरियाज. हय येस येस. आतां पळय, आतां फुडें हांवें तेन्नाय सांगलें की म्हाका ही सगळी इन्फॉर्मेशन तांचे कडल्यानच येताली, भितरल्यान येताली की बाबा आमकां वचपाक नाका, हे आमचेर जबरदस्ती करता. जेन्ना सरकार जबरदस्ती करता देन द एअरलायन्स आर हेल्पलेस बट पीपल आर नॉट हेल्पलेस. लोकांक खरें म्हणजे एक स्ट्रॉंग स्टँड घेवपाक जाय आशिल्लो. त्या टायमार बीजेपीचे विरुद्ध आमच्या सारक्या पक्षांनी एक सारकें आंदोलन दवरूंक जाय आशिल्लें मुखार. हांवें सांगलें तें खरें जालें. आनी आतां हळू कटाराचो प्रसंग आयलो कटाराचेर की तुमी वचा म्हणून. एका मनशाच्या फायद्याक समाजाक सगळं नुकसाण. म्हणजे सामाजीक न्याय हांगा एक परत हें आमचे भितरलें उदाहरण. आतां वेगवेगळे आवाज जे येता ते कित्याक येता ते आय डोंट नो. मोपा एअरपोर्टाचो तो आपूण बापूय म्हणटा, आपूण स्वता एडमीट करता. 9 ते कितें तरी त्या टायमिंगाक फ्लायटी घेवंक मेळना. दॅट आय डोंट एक्सेप्ट. आय पर्सनली डोंट एक्सेप्ट. लोक कितले एक्सेप्ट करता आय डोंट नो. स्वतंत्रताय आमकां मेळ्ळ्या पासून आज पर्यंत हें अशेंच आसा. ही परिस्थिती अशीच आसा. आनी तितून भितर ती 3 वरां नेमीक आमी सोड त्या खातीर आमच्या मनात रेजिस्टर जाल्लें आसा की ती 3 वरां फ्लायट ऑपरेशनल नासतलीच म्हणून. हांवें चीफ मिनिस्टराक स्वता सांगलें डायरेक्ट वचून, तुमी एअरपोर्ट बांदला मरे मोपा, कोणाचोच हस्तक्षेप ना काय ना. तुमी ह्यो आसा त्यो फ्लायटी डायवर्ट करूं नाका, तुमी दुसऱ्यो घाला. आनी ही टोल्ड मी हय तशें जावपाक जायना, आसा ती फ्लायटी हालोवपाक जायना. दीज वर हिज वर्ड्स. एअर इंडिया हालयता तेन्ना. अरे ते कित्याक अशें करतात? बट कितें फायनल हुकूम येता वयल्यान तांकां. दीज आर टूल्स. ही सगळी पळय आमची आसा हांगा राज्याची सरकारांची ती टूल्स वयल्यान फर्माण आयले की तांकां रातचें पडटा. ताजे परस महत्वाचें म्हणजे 90 ट्रॅफिक फ्लायट्स एक्झॅक्टली क्यूईचे गेल्यो 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 गेल्यो. सो हांव तेंच म्हणटा न्ही, तुमी आतां लोकांची कन्विनियन्स पळयना. आतां ते परत तानावडे बाबान स्टेटमेंट केलो ना ना ते हांगा आसतलो एअरपोर्ट तोय आसतलो. आमकां खबर आसा ही बिल्डींग आसतली हांगा कितें, पण लोकांची कन्विनियन्स तुमी पळयत ना. तो म्हणटा की ना एका फ्लायटीन कितले आसता, 10-12 गोंयकार आसता, बाकी सगळे ट्युरिस्ट आसता. हांव म्हणटा कटार एअरवेजाचेर ताणें वचून पळोवचें. 90% गोंयकार आसता ह्या वाठारांतले. गेटवेक वयता ते फ्लायटीचेर 99% गोंयकार आसता केन्ना केन्ना. अशी परिस्थिती आसा. एंड दे वर द बेस्ट सेक्टर्स फॉर द एअरलायन्स, प्रॉफिटेबल सेक्टर्स. हांगा सगळी यंत्रणा आसून तांकां जबरदस्ती थंय व्हरून मारल्या. दे आर कंप्लिटली एगेन्स्ट दॅट. आतां हें सांगता आसतना आमचे गोंयकारांचें पळोवपाचें काय ट्युरिस्टांचें पयलीं पळोवपाचें? घरांतले आमच्या ओन मनशांचें पळोवपाचें पयलीं काय ते भायले येता तेंचें पळोवपाचें? आमचेच जर आमी सारकें करूंक शकना जाल्यार आनी कितें पळयतलें? इतलोच म्हजो मुद्दो आशिल्लो. कोण कितें उलयता तें आय एम नॉट कन्सर्न. म्हाका दिसता तें हांव उलोवन गेलो आनी म्हाका मोरल रायट आसा हें उलोवपाक. कित्याक सतत हांवें हो इशू पयलींच्यान घेवन आयिल्लो आसा. आनी पयर सुद्दां जेन्ना एअरपोर्टार एंट्री मारली तुमकां सांगता, म्हाका ते ऑफिसर ऑफ द रेकॉर्ड सांगता, ते ऑफिसर म्हणटा तुमच्या गोंयांत म्हणटा कितें तुमी एक्सेप्ट करता, अन्याय सुद्दां एक्सेप्ट करता. हो अन्यायाचेर आमी आतां हें झूज न्याय मांडला. तुवें आनीक एक अशेंच एक आतां इंटरव्यू दिल्लो तातूंत भितर म्हणिल्लो की सद्याची आतां इलेक्शन आयला ताका लागून आसा तो फॉर्मेट आहा काँग्रेसी तो चेंज जाल्लो ब्लॅकूय नाका. पूण इलेक्शन जातकीर तो चेंज जावचो अशी तुजी इच्छा आसा. कित्याक लागून? म्हजी एकट्याचीच इच्छा ना, सगळ्यांचीच इच्छा आसा. म्हाका हांव ह्या सिस्टमांतलो मनीस, तुमी तें लक्षांत दवरपाक जाय. हांव ह्या सिस्टमांतलो मनीस. म्हाका बेस बरी खबर आसा कितें खंय चलता आनी कशें चलता तें. म्हाका दिसता हांव काँग्रेस पक्षान आसल्या कारणान काँग्रेस पक्षाचो स्क्रिप्ट जो आसा तो आनी कोणें म्हाका बरयलो नाका. आमच्या पक्षाचो स्क्रिप्ट आमीच बरोवपाक जाय. बरयता ऑफकोर्स. आमचे आतां पळय अशें आसा, अशी परिस्थिती आसा म्हणून हो न्याय यात्रा सुद्दां आमकां लोकांक जागृत कित्याक करचें पडटा. आमच्या पक्षाचो स्क्रिप्ट बाबा तुमी बरयनाका रे आमच्या खातीर, आमी जाणा, आमकां सगळी खबर आसा. आमकां देवान तितले तरी दिल्ले आसा. स्क्रिप्ट आनी कोण बरयता तुमी कोण तांकां हे दितात
सपोर्टीत आसा ना बरे तसे क्वचित लोक असतात न्हू, खंयचे पक्षान आसा, बीजेपी कडेन ना, बीजेपी कडेन आसा, सगळ्या पक्षान आसा. सो जाता तितले आमी ते प्रिव्हेंट करपा खातीर आमी फुडें सरता भाऊ, आनी काय ना. आमकां हो स्क्रिप्ट आमीच बरयलो जाय, कित्याक बीजेपीन हांवें सुरवातेकच सांगलां खुबशे काँग्रेसवाले उडयो मारून गेल्ले आसा की ताणें अशी अपेक्षा धरची न्ही की आमचें एक सूत हांगा आमी दवरला म्हणून फाल्यां कितेंय प्रसंग आयलो जाल्यार आमी येतले, अशें जावं न्हय. ह्या धोरणाचेर आमी लोकां कडेन वयचें पडटलें, नाल्यार वोट कित्याक मारतले लोक तुमकां, खंयच्या बिलिफाचेर तुमकां लोक वोट मारतले. हेकाच लागून आमी ही न्याय यात्रा काडून लोकां भितर एक जागृताय आसची. हियर इज द काँग्रेस, रियल काँग्रेस. हितून ते असले एलिमेंट आसचे ना, शेकी एलिमेंट निमणे वेळार भाड्यांनी हांवें पयर म्हणिल्ले तसले. दिस हॅज टू बी प्रिव्हेंटेड वन्स अँड फॉर ऑल, नाल्यार काँग्रेस पक्ष इटसेल्फ विल कम इन ह्यूज ट्रबल इन गोवा. जे लोकां भितर सेंटिमेंट आसा ते सुद्दां वयतले. वी आर ऑन अ रिवायवल पाथ, दॅट्स ऑल. आनी एक आता तुका लास्ट क्वेश्चन, काल जेन्ना रामराव प्रोसेस आशिल्लो तेन्ना ताणें सांगलें की गोंयांत 2 समाज करतात, एक हिंदू आनी एक बाय एंड लार्ज कॅथलीक. आनी कॅथलिकाक सावथ गोवा काँग्रेसीन हे दिवप, तेंचे उमेदवारी दिवप, इट इज द रायट ऑफ द दॅट फॅक्शन. आनी जर हे काँग्रेसीन केलें ना जाल्यार आय विल बी इन द फ्रे एज अ पीपल्स कॅन्डिडेट. Do you agree with this? Partly, not totally. Partly agree. सांगता कित्याक टोटली आय विल नॉट एग्री, कित्याक गोंयांत भितर हांव जाल्यार अशें बेसिसाचेर कांय मानिना. मे बी इन द ड्रॉइंग रूम तुमी ते डेमोग्राफीक कितें पॅटर्न आसा तो वर्कआउट करूंक शकता, बट नॉट इन द पब्लीक. स्वतंत्राय मेळ्ळ्या पासून, लिबरेशन जाल्ल्या पासून दोनूय गट, मेन गट ऑफकोर्स मुस्लिम्सूय आसा तितून, हे बरोबरच चलून आयले. ओके, सुशांत कुकडयेकर, एल्विस गोम्स हे हेंचे भितर उलयता आसतना तूं सुशांत अमको आनी हांव एल्विस गोम्स अमको असो मात सुद्दां आमचे भितर डावट येना. ह्या धोरणाचेर आमी फुडें गेल्ले आसा. पूण जेन्ना कॅथलीक कम्युनिटी काँग्रेसी बरोबर मजबूतपणान सुरवातेक सावन उबी रावली आसा, ताका लागून एक कॅथलीक कम्युनिटीचोय गोंयांत भितर एक आस्पाव आसा, अजून मोठ्या संख्येन आसा. म्हणून आमी व्हडलेशे मायनॉरिटी फिलींग कॅथलिकां भितर येना. सो कॅथलीक कम्युनिटी काँग्रेसीन जेन्ना फाटीं रावल्या, काँग्रेसीच्या फाटल्यान उबे रावल्या मजबूतपणान, तेन्ना काँग्रेसीन तें चिंतपाक जाय की आयडियली द सीट ऑफ कॅन्डिडेचर शूड गो टू अ पर्सन फ्रॉम दॅट कम्युनिटी, बट एज अ गोवन कॅथलिकच म्हणून न्ही, बट हू विल रिप्रेझेंट ऑल सेक्शन्स ऑफ सोसायटी. मला जर तो हांव जालो उदाहरणार्थ, हांव म्हणटा जाल्यार आय शूड बी एक्सेप्टेबल टू यू, आय शूड बी एक्सेप्टेबल टू हिम. हांव काणकोण गेलो आनी हांगा ही नवी काबिजात पळय आसा, न्यू कॉन्क्वेस्ट आमचे, त्या वाठारांत सुद्दां दे शूड एक्सेप्ट मी एज एल्विस गोम्स, नॉट एज कॅथलीक एल्विस गोम्स. इतलेंच आनी कांय ना. सो म्हणून हांवें म्हटलं पार्टली आय एग्री. हातूंकय एक सामाजीक न्याय तूं पळयता. ऑफकोर्स, ना जाल्यार आमी खंय आसा रे गोंयकार, आमचे गोंयकार पण सोंपले. आमी आतां पळय जुनी काबिजात आनी नवी काबिजात, जो पर्यंत आमचो ताळमेळ जायना तो पर्यंत आमी वी आर क्रिएटिंग डेंजर फॉर आवर सेल्फ. दीस इज द रियलिटी. आमचे प्रॉब्लेम इतलेंच सांगता पळय, लोकांकूय सांगता. लिबरेशन जाल्या उपरांत आमी ओल्ड काँग्रेस, न्यू काँग्रेस कल्चरली मातशे सेपरेट आशिल्लेच. आमकां भाशा आमची सेम आशिल्ली, वागणूक सेम आशिल्ली, आमचो मोरलेस एक स्वभाव तसोच आशिल्लो, कित्याक आमचे ते रक्तांतले. पण कल्चरल डिफरन्सीस आमचे भितर, कोण कशें न्हेसता, कोणाचे सण कशे मनयता, तितून भितर मातसो डिफरन्स आशिल्लो. तेजेरूच आमी ते घेवन रावले चड दीस. आता टायम आयला की हे सगळें विसरून बोथ एज टोटल गोवा आमी सगळे जर एकठांय येत जाल्यार आमी खंयच्याच शत्रूक आड घालूंक शकता. सो ह्याच आमी हे पॉझिटिव्ह नोटाचेर की म्हाका दिसता आमी चर्चा थांबोवया. आमचो सुरवातेकूच जाता एक सामाजीक न्याय होच विशय घेता. तो पॉलिटिक्स मागीर आयले, तातूंतल्यान 20वे वर्सान 8 वर्सान आयले. त्यात पॉलिटिक्स आनी सामाजीक न्याय आमकां एकमेकांकडल्यान डिफरन्सय करपाक जायना, ते कुशीनी काडपाक जायना. पूण तूं म्हणटा तसो जर व्हडल्या जर हातूंतल्यान जर पळयलें जाल्यार हो सामाजीक न्याय म्हणटा पळय टिकून उरपाक जाय. आनी तेच जर टिकून उरले जाल्यार आमचे गोंयकारपण टिकून उरतलें. आनी आमी सदांच म्हणटात गोंयकारपण हे म्हणचेच फकत हे दोनूय समाज एकठांय येवन, दोनूय समाज न्ही आसा तितलेय गोंयकार एकठांय येवन ताणें सुखी समाधानी रावून आपले फुडें व्हरचें, लायफ करचें, होच ताजे फाटल्यान एक हेतू आसपाक जाय. आनी तो जर हेतू जर आमकां साध्य करपाक जाय जाल्यार ह्या इलेक्शनाक जे गोंयकाराचे हित सांबाळटात त्याच पक्षाक
गोंयकारांनी सपोर्ट करपाक जाय अशें म्हजें स्वताचें मत आसा आनी हे म्हाका दिसता तुजें तशेंच मत आसतलें. सो ह्या हाजेर आमी ही चर्चा हांगा थांबयता. त्या दिसतो आयलो देव बरें करूं आनी तुमकां सगळ्याक देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.